नमस्कार इश्टानो. सरकारान खंय गोवा लँड रेव्हेन्यू कोडाक अमेंडमेंट करपाक लागून बिल इंट्रोड्यूस केलें ह्या आठवड्यान. आनी इंट्रोड्यूस करपी कोण आमचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत. कितें ह्या बिलान कितें म्हणून आसा तर जे गव्हर्मेंट जागे आसा, सरकारी जागे, तेंचेर ज्या लोकांनी पळय इनलिगली बांदला तांकां खंय 400 स्क्वेअर मिटर जागे दितले, गव्हर्मेंट जागे. आतां हे कोणाक मेळटले तो सांगता गोंयकारांक लागून हाडला म्हणून. पूण आतां तेजे हिशोबान गोंयकार कोण आनी कशें डिस्क्रायब केला तें आमी समजून घेवया. ती घरां खंय फेब्रुवारी 2014 पयलीं खंय बांदलेली आसपाक जाय. आनी त्या घरान जे लोक रावपी आहा पळय ते तेज्या पेक्षा 15 वर्सां पयलीं गोंयांत अस्तित्व आसपाक जाय खंय, म्हटल्यार फेब्रुवारी 1999. सर जो कोण जानेवारी 1999 गोंयांत येयल्लो आनी तेणी जर सरकारी जमनीचेर वचोन इनलिगल घर बांदलेलें, इनलिगल तर तांकां आतां अवॉर्ड दितले. कितें म्हणून 400 स्क्वेअर मिटर तुमी दवरा म्हणून. अर्थ कितें जाणा इश्टाना हेजो की कोणी तरी तुमच्या घरान चोरी केली, तुमी कंप्लेन फायल केली चोरी केली म्हणून. आतां सरकार सांगता ना 6 म्हयन्या पयलीं जर चोरी केल्लेली न्हू जाल्यार तेजे जें कितें चोरलां पळय आतां तें तेका, हो असो कायदो. हांव ना म्हणिना, गोंयकारांक फायदो जावचो ना म्हणिना, पूण तुमी हांगासर गोंयकारांचें नांव घेवन जांकां बाकीच्यांक फायदो दिवपाक सोदता पळय तेका लागून प्रॉब्लम आसा. जर तुमकां खऱ्यांनीच गोंयकारांकूच फायदो दिवपाक जाय आसलेलो आमचो मुणकार एक्ट आसलेलो. मुणकार एक्टाचे सिमिलर पॅटर्न घेवन हांगासर एडॉप्ट करपाचो न्हू. मुणकार एक्टान 1976ची रेकॉर्ड डेट आहा, सिमिलर रेकॉर्ड डेट हांगाय दवरपाची. आमी मानता 70 असल्या तालुकांत आनी बिचोलेनूय काही प्रमाणान खुबशे लोक जे रावतात घरांनी ते गव्हर्मेंट रेकॉर्डाचेर गव्हर्मेंटान म्हणून आहा, गव्हर्मेंटाच्या नांवार लागलेले आहा. तांकां रिलीफ मेळोकूच जाय ना म्हणिना. पूण सिमिलर तुमी मुणकारियल एक्टाचे कायदे एक्सटेंड करा. 1999ची कट ऑफ डेट हाडपाचें कारण कितें? एड टू दॅट तुमी सांगता 20 वर्सां उपरांत तो विकूय शकता म्हणटा. मुणकारियल एक्टान अशें प्रोविजन ना. म्हटल्यार तुमी आतां इनलिगली बांदा थंयसर 20 वर्सां रावा आनी मागीर विका. हे कसलो कायदो? आतां कितें नेक्स्ट कितें? चोरी जर तुमी 2 वर्सां पयलीं केल्लेली जाल्यार ते चोरयेचो माल तुमीच दवरा आनी तुमी चोर म्हणचे ना तुमकां आमी म्हणून. फुडें मागीर कितें रेप आनी मर्डरूय रेगुलरायज करया की जर तुमी 10 वर्सां पयलीं केल्लो आहा जाल्यार सोडया. आतां असो तुमकां पॅनलायज करपाक किंवा तुमकां जेलीन घालपाक जमोंक ना म्हणून आतां चला आमी तुमकां सोडटा अशें हिशोब. तुमी गोंयकारांक जर बेनिफीट हाडटा जाल्यार एन्श्युअर दॅट गोंयकारूच बेनिफिशियल जातले म्हणून. तुमी आर्ग्युमेंट घालतना ते एसंब्लीन पयर सांगता की ना बिचोले 70 आनी पेडण्या तालुक्यांत कशें कितें चल्लां तें तुमकां खबर ना म्हणून. जर तुमी स्पेसिफीक रिलीफ तांकांच हाडपाक सोदता जाल्यार मया तुमी कस्टोडियन प्रॉपर्टीक लागून जो स्पेसिफीक रिलीफ हाडलेलो पळय तितलोच दवरा न्हू. स्पेसिफीक एरियांक तुमी स्पेसिफीक रिलीफ दिया. तुमी गोंयभर आतां हो कायदो हाडपाक सोदता. जर इतलेंच आसलेलें जाल्यार मोपा जेन्ना एअरपोर्ट बांदपाक जागो एक्वायर केल्लो तो साळगांवकर आनी तो तळकटकर हांचे घरां तुमकां मोडपाची कितें गरज आसलेली? तर ती आसूनय आसली न्हू. आयच्या दिसाक ती रेगुलरायज जातली आसली. गव्हर्मेंट लँड न्हू ती. आतां तेंच्यांनी एप्लिकेशन घातलें जाल्यार तांकां तुमी 400 स्क्वेअर मिटर विथीन मोपा एअरपोर्ट एरिया दिताले? होय प्रश्न येता. सो ह्यो कायदो तुमी गोंयकाराच्या हिताक हाडला असो ना. मुखेलमंत्री क्लियरली हांगासर मेजा वयले केळे दिवन सांगवात जोडपाक सोदता. इलेक्शनाचे फ्रीबीज म्हणटा पळय ही ती प्रकार. तुका जर बेनिफीट गोंयकारांक दिवपाक जाय मुणकारियल एक्टाचो रेकॉर्ड डेट एक्सटेंड करा. गोंयकार ऑटोमॅटिकली तितून इन्क्लूड जातले. बाकीचे जे तूं आतां गोंयकार म्हणून एकोमोडेट करपाक सोदता पळय तुमच्या वोट बँकान तांकां एक्सटेंड जावचें ना आनी तांकां जावकूय जायना. आनी जर अशेंच जर चलत रावले आयता तुमी 2014ची तारीख हाडला आनीक 2 वर्सांनी 2014 न्हू 2020 करया म्हणटाले. तुमचे जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे जे डेट शिफ्ट जायत आहा पळय तशें चलतलें हें प्रकरण. आनी तुमी गव्हर्मेंट लँड अक्षरशः काडटल्यात आनी हे सगळे तुमचे आतां झेंडे घेवन नाचतात पळय तांकां वाडटल्यात. आनी हे कोणाच्या बापायची जागा न्हू, ही सरकारी जागा म्हटल्यार सगळ्यांची गोंयकारांची जागा.
तूं थारावीक थोड्या लोकांक काडून दिवं शकना. आनी जर तसोच प्रकार आसा न्हू जाल्यार आमी एक काम करया, सरकारी जागा न्हू आतां हे मिनिस्टर जे बसलेले आहा पळय इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर आमचो, तेंचेय जाग्यार आमी आतां वचोन एनक्रोच करया. ते खंय खंय आहा पळय ते तुमकां आतां हांव सांगता, तेजेच इलेक्शन एफिडेविटान आसलेले. सो इश्टानो पळोवन घेवचे. तेजो एक जागा भटवाडी मये बिचोले सर्वे नंबर 211/8 ह्या जाग्याचेर हे एग्रीकल्चरल लँड खंय कितली एरिया सुमारे 5000 स्क्वेअर मिटर जागो तेजो मया आसा. कोणाचो? आमचे मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंताचो. तेजो दुसरो जागो मावजे तळेखोल दोड्यामार्ग महाराष्ट्रा 372/1/2 यांचे 7-12 उतारे म्हणटा 114 न्हू महाराष्ट्रान बी. थंय तेजे कडेन सुमारे कितले 3 एकर्स म्हटल्यार अबावट 12,000 स्क्वेअर मिटर जागो थंय आसा. तशेंच फुडें नॉन एग्रीकल्चरल लँड भटवाडी मयम 212/9 3,500 स्क्वेअर मिटर जागो आसा आमच्या मुखेलमंत्र्यांकडे. तशेंच फुडें तेजे कडेन कोटंबी तेंचे पुर्वजांचें घर आहा खंय 400 स्क्वेअर मिटराचे. मग तेंचे 400 स्क्वेअर मिटराचे आसल्यार फाटल्या दिसांनी मुणकार एप्लिकेशन बिचोले घातलेले, तेका लागून 400चो आंकडो बीन येता काय कितें? तेंचे स्वताचे 400 स्क्वेअर मिटर आहा म्हणून. हावजींग बोर्डान खंय सुमारे 500 स्क्वेअर मिटरांचो तेंचे कडेन जागो आहा घरा सकट. आनी तालेगांव फ्लॅट आहा बाबा तो आमकां खबरूच नासलेले. मुणकार तो तेंचो वडील मुणकार आसलेले. मुणकार म्हटलें कितें? जेंचे कडेन जागा नासलेली पळय ते भाटकारांची कामां करताले आनी भाटकारान तांकां रावपाक जागो दिल्लो, घर बांदलेले. तसले एकाच पिडयेन इतली संपत्ती जोडली आमच्या मुखेलमंत्र्याच्या पिडयेन. तालेगांव बीन असल्या शहरान फ्लॅट आहा 100 स्क्वेअर मिटराचो. सो आतां आमी वचया आनी ह्या जाग्यांचेर एनक्रोचमेंट करया. मे बी फुडल्या असेंब्ली सेशनाक आमकां हे जागे रेग्युलरायज करून 400 स्क्वेअर मिटर मेळत सांगूंक जायना. प्रयत्न करपाक हरकत ना. वचून एनक्रोच करया. तुमी तुमच्या MLAच्या जाग्यांनी वचून एनक्रोच करा. आमी दोतोर शेटयेच्या वचून प्रॉपर्टीन एनक्रोच करता. बिचोले न्हू आमदार. सांकळेच्या लोकांनी हे पळय गोंयांत दिसाना बरें दोड्या मार्गार चला. तळेखोल तेणी जागो घेवन दवरलेलो आहा 12,000 स्क्वेअर मिटर. घेवया आमी वचून 400 स्क्वेअर मिटर. हाडूनी मागीर कायदे. गोवा गव्हर्मेंटाचे जागे कितें कोणाचे मेजा वयले केळे दिवन सागवात जोडपाक सोदता इलेक्शनाक? जर गोंयकारांक जेन्युअन गोंयकारांकूच जर एडवांटेज दिवपाक जाय, मुणकार एक्टाची रेकॉर्ड डेट एक्सटेंड करा हांगासर. आनी कितें ते कायदे सिमिलर टू मुणकार फॅमिलीन उरतले. 20 वर्सां उपरांत विकूंक मेळचेले ना. हे गव्हर्मेंट लँड तुमी काडून दितात आनी विकपाकूय प्रोविजन दवरतात 20 वर्सां उपरांत कुलिंग पिरियडान. एड टू दॅट जर तुमकां सगळ्यांकूच जर दिवपाक जाय न्हू, जे आमचे जेन्युअन गोवन्स आहा, आय एम रिपिटींग अगेन, जेन्युअन गोवन्स आहा तांकां रेकॉर्ड डेट मुणकार एक्टाचीच एक्सटेंड करा. बाकीच्यांनी एनक्रोचमेंट केल्लेले आहा. तुमकां जर दिसता गोंयकारूच आहा ते जाल्यार बाना आनी तांकां रावपाक दिया. सो दॅट जागो सरकाराकूच उरतलो. सिस्टम घालूंक मेळटा. तुमचे कडेन गोवा हावजींग बोर्ड आहा ती कितें करता? तांकां हांगासर आतां कामाक लाया न्हू. सगळ्यांक घरां मेळटली, रावपाक जागो मेळटलो. आनी लोकांनी विचार करपाक जाय, हे असले जर इनलिगलिटी केल्लेले तांकां जर आतां अवॉर्ड दिवपाक लागले न्हू, रिवॉर्ड करपाक लागले गव्हर्मेंट, जाल्यार फाल्यां सकाळी गोंयांत मर्डर, रेप, चोरी बिरी रेग्युलरायज करपाक हे कायदे हाडूंक नाका. हांकां जर आतां जर उगी रावत जाल्यार विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.